मोले चेकपोस्टाचेर परतून एक फावट सुमार 1 टन बेकायदेशीर गोमांस पुलिसांनी जप्त केला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण शेनवारा राती पुलीस आनी बजरंग दलाच्या वांगड्यांनी बेकायदेशीर गोमांसाची येरादारी करपी गाडी अडयली। या प्रकरणात पुलिशेन रिजवान मलदार ह्या चालकाक ताब्यात घेतला। गाडयेचो धनी तशेंच फरार आशिल्ल्या मनशाक ताब्यात घेनात तो मेरेन हांगासरले हालचे ना अशी भूमिका बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी घेतिल्ली। या प्रकरणात पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू आसा। जेन्ना फाटले थोडे दिसा पयलीं आमी कुळ्या पुलीस स्टेशनार येवन धरणं धरून आमी पुलीस स्टेशनार सांगलेलें की हेच्या मुखार जर अशी केन्नाय गाडी मेळत जाल्यार कंप्लेन आनी ना म्हणून। आनी आतां ही पळय ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 1000 किलो इतले मास हांगा आसा आनी हे मास हांगा आतां झायलो गाडयेन धरलेले आहा। हीच झायलो गाडी थोडे दीस पयलीं पुलीस स्टेशनार हांगाच धरलेली, कुळ्या पुलीस स्टेशनार धरलेली आनी तेन्ना 900 किलो मास ह्या गाडयेन मेळ्ळेले। आणि आता ह्याच गाडयेन ऑलमोस्ट 1 टन मास आसा जाल्यार ह्या गाडयेचेर ही गाडी एलाव कशी जाता ह्या गेटीवेल्यान। आयज मान्य करता की आयज ही गाडी पुलिसांनी आपल्या मकसदीचेर धरला, पण आमच्या भुरग्यांक इन्फॉर्मेशन पयलींच्यान आशिल्ली। आमचे भुरगे ह्या गाडये खातीर रावलेले आनी आयज ही गाडी परत ह्या गेटीवेल्यान क्रॉस जावपाक एलाव कशी करता। हेतून कोण मेळ्ळेलो आसा? कोण स्थानिक जो आसा जो हांगा हे अशा गाडयेक हांगा प्रोत्साहन दिता हांगा येवपाक? ह्या गाडयेचेर जे आतां ह्या गाडयांक एक टन मास आसा तेतूंतले आतां सरळ सगळे व्हिडिओ तुमकां सगळ्यांक लोकांक सांगता, हेतूंतले 1 पाव किलो मास सुद्दां हांव काडपाक दिवचो ना। एनिमल वेटिनरी येवं दी, कोणी येवं दी, आनी हेतूंतले मास हे गाडयेनूच कुसपाक जाय। कोण येवचो ना, ह्या गाडये भितरूच उरतले जो पर्यंत ह्या ट्रेला भितर शेवटचो मनीस कोण ना। तो मारला तो, जेणे ऑर्डर केला तो, आणि जो गाडयेन आशिल्लो तो धांवन गेला तो, आणि हेतून कोण जो सहभागी आसा हे इतके जर हांगा येना तो पर्यंत ह्या गाडयेतले कितलेय दीस जावं आनी हे कुसून घाणे पडले कोता येता। ह्या आउटपोस्टा वयल्यान ह्या गेटी वयल्यान ही गाडी ह्या हेतूंतल्यान, आनी जर तर जो पुलीस ऑफिसर ह्या गाडयेतले मास डिस्पोज करपाची प्रयत्न करतलो तो जबाबदार आसतलो। आम्ही संपूर्ण गोंयच्यान आमी खात्री घेतले की संपूर्ण गोंयच्यान तुमचेर निषेध जातलो। जो ऑफिसर ह्या गाडयेतले मास डिस्पोज करपाचो प्रयत्न करतलो पळय न्ही तेजेर आरोप जातलो। हे जे मास आसा पळय ते आमचे लोक जे गोंयान खावपा खातीर हाडटा खंय कोण तरी, सो हे कशें म्हणून खाता आसतले ते आमकां कांय खबर ना। कित्याक ते मासाची अवस्था पळय जाल्यार ऑलरेडी ताका किडे पडलेले आसा। आतां ह्या सांजचे जे मास जर ते खंय विकपाक जर पावले ते कशे लोक आमचे जे आसा ते कशें खाता ते आसतले म्हणून खबर ना। कित्याक ते अनहायजीन इतले आसा मास ते खावपाकूच शकपाना, पूण ते कशे थंय आपल्या प्लेटीर घेवन खाता आसतले ते आमकां खबर नासतले। आनी दुसरें म्हटल्यार ते आतां कसले केमिकल आसतले, तेजेर कितें मारला आसतले। आमच्या लोकांक ही आतां खरेंच आमचे गोंयचे जे कोण हे असले जे धंदे करता आनी खावपाक येता पळय हे मास खावपाक लागून असले धंदे करता पळय तेंकां सांगता हेजेर कसले केमिकल मारला आसतले, कितें मारला आसतले, जिवाक हानी आसतली। हे खरेंच निषेध आसा आमचो। आनी ही गाडी आनी आमी असल्यो गाडयो हांगाच्यान कश्योच आतां एलाव करपाचे ना। आमी हांगासर मोल्या जे जाग्यार बीफ फाटल्या दिसान बीफ धरलेले ते बीफ धरलेले आनी आयज परत पयल्यार बीफ हांगा मोठ्या प्रमाणात बीफ हांगा हाडलेले आसा। जी झायलो गाडी आसा त्या झायलो गाडयेन बीफ हांगा मोठ्या प्रमाणात मेळिल्ले आसा। की जे आमी आसा की परतूच आतां म्हयनो जावना, 1-2 म्हयने जावना अजून की मोठ्या प्रमाणात जवळ 5,000 वयर टन बीफ धरलेले आनी आतां परत कर्नाटकाच्यान हुबळीच्यान बीफ हे हांगा हाडलेले आसा। आतां हांगा सगळे आमी गोरक्षक जे आसा ते लोक हांगा बजरंग दलाचे कार्यकर्ते पावले आसा। ज्या पुलिसांनी हांगा ते बीफ गाडी घेवन वयतलो सोशल हाडलेली आनी जेन्ना चौकशी केली तितून बीफ हाडलेले। मोठ्या प्रमाणात बीफ येता कशें कर्नाटकांतल्यान, तेन्ना पुलिसांनी हेजी सक्त कारवाई करपाची गरज आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मोलेच्यान एकनाथ खेडेकर।